बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आतां आमी सक्कट संगता मेळया म्हणलें गीत गावन बाळोक मोरयेक मान करया. सकट लागीं सरया आमचे ताळे ये करया मोरयेक होगळसिया. ओटा इतलानी सोन्या फुला एकठांय करया आमचो एक मुकुट गोंत्या आनी मायेक दिवया. सकट सांगाता मेळया सकट लागीं सरया आमचे ताळे हे करया मोरयेक होगळसिया. भितर बावतेली ही शेवती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाली. ओटा इतलानी सोन्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गोंत्या आनी मायेक दिवया. सकट सांगाता मेळया सकट लागीं सरया आमचे ताळे हे करया मोरयेक होगळसिया. मोरी फांत्या फराचें नेकेत्र. फांत्या फराचो सुकूर उदेलो म्हणटस सूर्य उदेवन आयलो म्हणलो बरवसो उदेता. काळोखाची रात पाश्यार जावन दावली म्हणलो संतोष भोगता आनी दिसाच्या उजवाडांत जिवची निरक्षा जिवी जाता. बाचेवेच्या चरित्रेंत मोरयेचो जल्म फांत्या फराच्या सुकरा बरी बरवशाची आनी धैर्याची किरणां फांगता. पातकाच्या काळोखाचो युग संपलो. जेजू क्रिस्त नितीचो सूर्यो बाच्यावेची आनी भाग्यवानपण हाडून आयलो म्हणली आतुराय आनी आत्मीक संतोश मोरी आमकां दिता. प्रशांत सकाळींच्या तांडायेक भोवंक आमकां भोव खुशी जावचे बरी. मोरये सवे जेजूच्या प्रकाशान जिवंक आमकां वर्ती दादोसकाय भोगता. मोरयेचें भक्तीपण आदारलेले वरवीं आमी चड आनी चड जेजू लागीं सरता आनी आमी चड आनी चड जेजू सारकी जाल्ले वरवीं मात्र आमी मोरयेक नीज संतोश दिवंक शकता. जी कोण सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच म्हजी आवय आनी भाव भयणी म्हणटा जेजू. मोरी माय आमकां जेजूची ही उतरां कार्यगत करूंक देख दिता. जशें चंद्र आपलो प्रकाश सुर्यतावन घेवन पृथ्वेक दिता तशें मोरी आपली महिमा दैवीक आपल्या पुता जेजूतावन घेता आनी आमकां कृपेची देणी वांडटा. मोरये क्रिस्तांव माये तूं आमची माय सर्गी उलो मारता माये आमी तुजीं भुरगीं. असल्या फातेनेन मोरयेची सासाय आमी मागया. मोरयेची ससाय जडूंक मागणें आमी सांगता म्हणया. नामान देवाचे माये
नामान काकुळतीचे माये, नामान क्रिस्ताच्या पवित्र मंदिरा, नामान निष्कळपणाच्या लिल्ली फुला, नामान ए मोरये, स्त्रियां भितर तूं सदैव, तूं भोव सोबीत आनी भोव घनादीक स्त्री, तुजो आत्मो नितळ, तुजें काळीज सादें, तुजी कूड निस्कळ, तूं ये मोरये, दयाळ तूं, पाप बिरमोतीन भरिल्ली माय, देवाक तूं मोगाची, तूं ताका सक्तां प्रास चड आपुरबायेची, तुज्या मायपणाचो आसरो सोदतात तीं, तुज्या पासलेंदस रावंक आशेतात, तुका तीं होगळसितात, तुका तीं नावाडटात. ए पदवेदार आंकवारी, तुवें जोड दिवचे कुरपेन पातकाचे बॉक्सान बांदपास तुडतात, पातकाची शिक्षा माफी जाता, आमकां जाल्ले पातकाचे गाय थांबतात, आमचें पोरणें सैम नवें जाता, आमचें अस्कत सैम घट जाता, आमचें पिड्ड्यार जाल्लें सैम पुनर्रुपीत जाता, आनी आमचें अपूर्ण सैम संपूर्ण जाता. तुज्या बऱ्यापणान ए सर्गींच्या बाळका, आमच्या कुशेक बोळ मेळटा, आमच्या मोतींक उजवाड मेळटा, आमकां सर्गींच्या संगतींची रूच चडटा, आमच्या तोंडांचेर कळा आनी कांती प्रसारता. ए मोरये, आमी सगळींच तुजींच, आमकां कुमोग कर, आमच्या वोंटा वयले फटकेरें उतर काडून उडय, आमच्या मोतींतली खोटी चिंतना भस्म करून उडय. ये देव कृपेचे माये, तुज्या मायपणाचे कृपेन आमकां तूं तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणले बरी राख आनी सांबाळ. आमेन. नामान मरिये कृपेन बरुले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ये मरिये, तुज्या पापकत नतलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बागेवोन. नमान मरिये कृपेन बरुले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मरिये, तुज्या पापकत नतलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बागेवोन. नमान मरिये कृपेन बरुले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये, आमच्या बाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. ए मरिये, तुज्या पापकत नतलेल्या गर्भी संभावा वरवीं कर आमच्यो कुडी निस्कळ आनी आमचे आत्मे बागेवंत. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश सडयलोय. लवणेच्या समयार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात, तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचे बाराचें झू, तांच्या कांदा वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलोय. धरणीर जणजणतली सगळीं पांयतणां आनी रक्तांत लोळयिल्लीं वस्त्रां लासून वेतलीं आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्मला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत, बूध दिणार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो, आतां आनी सदांकाळी. न्याय नितीन
आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. दाळबारांचो सर्वस्पोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. मोरी जावन आसा फांत्या पेऱ्याचें नेकेत्र या फांत्या पेराचो सुक्र म्हणटा. पयलींच्या काळार सुक्र उदेलो उठा म्हणून उजवाड जालो म्हणून एक संकेत दिताली. घरांनी वडिलां प्रायस्तां या आवय त्या घरची व्हडल्यान सांगताली सुक्र उदेलो उठोंक वेळ जालो म्हणून. पयलींच्या काळार वॉचां पुरो नासली. आयचे बरी तितली एलार्म दवरून उठची परिस्थिती उणी आसली. तांणी कोंब्याचो आवाज आयकोनसो कोंब्यान सात घालो या हें फांत्या पेऱ्याचें सुक्र या नेकेत्र पळोवचें. तें पळयलें म्हणटाना उजवाड जालो म्हणून. आतां उजवाड आयलो, फांत्या पेऱ्याचें सुक्र आयलें, ताचे उपरांत सूर्य येता. काळोखांत आसल्ल्यांक उजवाड दिता. इल्लोसो उजवाड त्या काळोखांत आसलें तें फांत्या पेऱ्याचें सुक्र समेत उजवाडा तितलें उजवाड दिता. मोरयेक कित्या फांत्या पेऱ्याचें सुक्र म्हळां सांकेतीक तरान आमी पळयल्यार काळोख आसलो आनी काळोखांत थंय उजवाड येता, ताचे उपरांत व्हडलो उजवाड येता. तशेंच काळोख संवसार काळोख जावन आसलो, पातकी संवसाराक काळोख जावन आसलो आनी त्या काळोखांत पयलें येता इल्लो उजवाड तो जावन आसा मोरयेचो आनी त्या उजवाड जातावन जेजू येता व्हडलो उजवाड. आनी अशें आमचो बरवसो काळोखांत आसल्ल्यांक एक बरवसो आमी पळयलें. आयचें वाचप जेजू विशयान सांगता जाल्यार मोरये विशयान ती 3 उतरां आमी नियाळयेत. काळोखांत आसल्ल्यांक तो उजवाड दिता आनी उजवाडांत आसल्ल्यांक आनीक चड उजवाड दिता जेजू जावन आसा. अशें पयलींच्या काळार इगर्जेंत ल्हान ल्हान आल्तारी आसतल्यो सगळ्यांनी आनी त्यो प्रत्येक जावन मोरयेची एक आल्तार आसतली आनी ती आल्तार सडावत जावन ती एका सायडीक आसतली. म्हणजे खंयसर उदेंती कुशीकच ती आल्तार आसतली. अशें आमी पळयता उदेंतीतावन वो सूर्य या उजवाड आमकां येता आनी तोच उजवाड मोरयेतावन आनी जेजूतावन आमकां मेळ्ळा. कोण जावन आसा हें मॉर्निंग स्टार या फांत्या पेऱ्याचें सुक्र या नेकेत्र तें जावन आसा विनस म्हणटा. विनस सुर्याच्या पयलें उदेता तेंच जावन आसा फांत्या पेऱ्याचें नेकेत्र. हाची ह्या नेकेत्रा विशयांत ह्या उजवाडा विशयांत आमी कितें सांगयेत 3 संगती आमी सांगयेत मोरये विशयान नियाळतना. पयलें हें नेकेत्र उजवाडा विशयांत सूचन दिता, एनाउन्सस द डे. उजवाड जालो म्हणून, म्हळ्यार काळोख आसलो आतां उजवाड जालो, दीस उजवाडोन येता म्हणून. सांत टर्टुलियन ताणें सांगलां आदांव पयलें आयिल्लो ताच्या कुशीतावन येव आयिल्ली. पूण सडवणच्या कामांत हाच्या की ऑपोजीट या विरोधूच जाता. म्हणजे पयलें स्त्री येता आनी त्या स्त्री येतावन दादलो येता. सुरवेच्या रचनेंत पयलें दादलो येता आनी दादल्याच्या कुशींतावन स्त्री ताका देव रचता. पूण रचनेच्या दुसऱ्या काळार म्हणजे पुनर्रचन करता आसतना सडवणदाराच्या त्या कामांत पयलें स्त्री येता आनी स्त्री येतावन तो सडवणदार जल्मता. म्हणजे दादल्याक आनी स्त्रियेक मुस्तू संबंद आसा, एक जावन जियोंक देव आमकां आपयता म्हणून सांगता. म्हणजे स्त्री दादल्या सांगता सलाहदार कुमोगदार जावन आसा. सांगता काम करी जाय अशें काम सांगता आसल्या वेळार ह्या सांगता काम केल्ल्या वेळार मात्र आमचें कुटुंब बऱ्या तरान चलता. काळोखांत आसल्यार तें उजवाडाक हाडूंक तांकां साध्य जाता. जर तर ती विरोध वचून कुमोगदार या मजतदार जायनात जाल्यार खंडीत जावन थंयसर काळोख आसतलो. अशें एक आवय पतीन आनी स्त्री घरांत
उजवाड हाडिना जाल्यार तें घर पिड्ड्यार जाता. देखूनच ती जावंक जाय जंय थंय उजवाडाचें एक संकेत. दुसरें, फांत्या पर्याचें नखेत्र आमकां उजवाड दाखयता. मोरयेची देख गरजेची जावन आसा. देवाच्या उतराक खाल जावन मोरयेन कशें वय म्हळें, जायत म्हळें, तुजी खुशी जावं म्हळें, तशेंच स्वार्थ सोडन निस्वार्थी जिणी जियोंक मोरये आमकां आपयता. स्वार्थ सोडी जंय आनी दुसऱ्यां खातीर कशें जियोवचें म्हणून आमी शिक जाय म्हणून. एक आवय, एक पतीन, एक स्त्री स्वार्थ सोडता, कुटुंब सोडता आनी पतीक आनी भुरग्यां खातीर आनी आपल्या कुटुंबा खातीर जीव समर्पिता. तोच जावन आसा संतोश. मोरयेन आमकां वाट दाखयल्या. फांत्या पर्याच्या नखेत्रान तो उजवाडान आमकां वाट दाखयल्या, त्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करचें. तिसरें, फांत्या पर्याचें नखेत्र आमकां उजवाडाक लागीं हाडटा. हांवें पयलेंच उदाहरण दिलां पयलें गावदालुपे विशांत. गावदालुपे 1531 मॅक्सिकोंत जुआंव दिएगोक थंयसर मोरी दिश्टीक पडली आनी त्या वेळार थंयसर 10 मिलियन लोक आदिवासी नेटीव, ह्या लॅटीन अमेरिकन्स म्हणटात, ते क्रिस्ता सरशीं आयिल्ले, परतल्ले. तशेंच लुर्दांत आमी पळयता बर्नडेटाक 18 फावटी मोरी दिश्टीक पडोवन तेर्स म्हणूंक सांगता, मागणें करूंक सांगता लोकांच्या परतवणे खातीर. क्रिस्ता थंय तांणी परतो जाय म्हणून, क्रिस्ता थंय तांणी पाटी ये जाय म्हणून. तशेंच 1917 6 फावटी ते जाणां भुरग्यांक लुसिया, फ्रांसिस्का, फ्रांसीस आनी जेसिंता ते भुरग्यांक मोरी दिश्टीक पडटा, परतून सांगता पातकांच्या परतोण्या खातीर मागणें करूंक, तेर्स करूंक, सक्रामेंताचें जीवन जियोवन क्रिस्ता सरची पाटी ये जाय आनी संवसारांत शांतीक पासून माग जाय म्हणून. अशें फांत्या पर्याचें नखेत्र मोरी क्रिस्ताक लागीं हाडूंक, लोकांक लागीं हाडूंक प्रयत्न करता. आनी सबार तरांनी आमी पळयता आमच्या जिणेंत आमी मोरयेतावन जेजू सरशी वेता. मोरयेचें देवस्पण आमचें थंय चड आसा आनी मोरयेच्या देवस्पणा वरवीं मोरये मारिफात जेजू लागीं वचूंक आमी प्रयत्न करता. जर तर मोरी लागीं आसा, क्रिस्ती लागीं आसा. खंडीत जावन मोरी आमकां लागीं आसतली, ती जावन आसा आमची आवय. आनी अशें आमच्या पैणां रस्ता आसतना आमकां ती उजवाड दाखयता, वाट दाखयता आनी क्रिस्ता सरशी वचूंक आमकां तो बोळ दिता. एकाद वेळा सुर्यो आनी फांत्या पर्याचें नखेत्र ना जाल्यार आमी काळोखांत आसता. ना जाल्यार थोडे फावटी आमी पळयता आयच्या संवसारांत डुप्लिकेट पुरा करूंक जाता. तो डुप्लिकेट चायना लायट पळयल्यात तुमी, तशेंच लायट, ते लायट येवन डुप्लिकेट पुक्क जावन वतात मागीर थोड्या वेळान. तशेंच आमच्या जिणेंत असले डुप्लिकेट लायट मस्तपटी येवंक साध्य आसात, दुसरे लायट. पूण त्या लायटांत पयस वचून ते थोड्या तेंपाचे जावंक पुरो, चायनीज लायटां बरी, पूण देवान धाडिल्लो तो उजवाड म्हणजे मोरी आनी जेजू जावन आसा सारको उजवाड. फांत्या पर्याचो शुक्र आनी सुर्यो, त्या सुर्या थंय पावोवंक मोरये मारिफात, फांत्या पर्याच्या शुक्रा मारिफात आमी प्रयत्न करया. कशें एक आवय पतीन स्त्री आमकां जेजू लागीं हाडटा, तशेंच मोरी माय आमकां जेजू लागीं हाडटा. आनी होच उपकार मोरयेतावन मागून घेवया. श्लोक सांगता म्हणया. बाळोक मोरये, कुरपन जल्मल्ले, सुर्या आवरोरा, पाप कत तुका ना, वैरींक पाडाव कर, परती दिश्ट आमचेर, दी आमकां जेजू सोमयाक. भावार्थाची प्रार्थना आमी सांगता, आमची जबाब सांगता म्हणया. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, एक सार्वत्रिक कुटुंबळे पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसिसाक, सर्व गवळी बापांक आनी फिरगस कुटुंबाच्या वडिलांक, मुखेली आनी धर्मिकांक तुज्या मोगाच्या स्पिरितान भर. भावार्थाची शिकोवन दिवच्या वावरांत तांकां प्रेरीत कर आनी पवित्र सभेक भावार्थाच्या स्पिरितान चलोवन व्हरूंक तांकां तुज्या बेसावांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या वडिलांक देवबिरांतेन बर.
तुजो मोग आपल्या जिणेंत अणभव केल्ली ती आपल्या ल्हान भुरग्यांक बाबार्थान वागोवंक म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्या बाळांक तुवें साबार देण्यांनी भरलाय. ती देणी लौकीक तरान रुतां करूंक आमी हर प्रयत्न करतना तेच परी बाबार्थाच्या करण्यांनी तांकां रुतां करूंक गरजेची कृपा आमकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतलें भक्तीपण मागणें तुका दिवचो वेळ आनी मनशाक दिवचो मान उणो जाल्ल्या आधुनीक काळार आमी आधुनिकतेचे गुलाम जायनासतना जियोंक आमची मनां उजवाडाय आनी आमची आत्मीक ताण वाडय आनी खरी बावार्थी जिणी जियोंक गरजेचे आत्मीक जाणवायेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या दिसांनी कोरोना तशेंच हेर पिडेक वळख जाल्ल्या सुमेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. ह्या पासत वावुरच्या दाक्तेरांक, नर्सांक, सुमेस्त सेवकांक तूं सांबाळ. ह्या संवसारांत आयिल्ले अणवार बेगीनच निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रार्थुया. मोरये आमचे मोगाळी माये, तूं कशें जेजूची आवय तशेंच आमची कुटुंबाची आवय. तुवें कशें जेजूक बाबार्थान देवबिरांतीन विदयपणान आनी जाणवायेन वाडयलो तशें आमकां भुरग्यांकी ह्याच शेगुणांनी वाडोवंक आमच्या वडिलांक शिकय. तुका मान करच्या ह्या वक्ता सर्व आमच्या नेणतुल्या भुरग्यांक तुज्या मोगान बर. तांच्या बऱ्या फुडाराक लौकीक शिकपान तांणी वाडतना बाबार्थाच्या करण्याद्वारी दैवीकपणांत वाडोवंकी तांकां बेसावांनी बर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी मोरयेक होगळसिया म्हणलें गीत गावन मोरयेक मान आनी गौरव करया आनी फुलां अर्पिया. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसो. सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. फाल्यां 9 वरां आसतलें. मोगाळ पुत्रा सोवे अंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां.
भगवंत कृष्णाचे कुरवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. माये आमची मोगाळ सर्गीचे ऐक मागणे तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या पाय थडा भक्तीना